Leviticus chapter 18. आडवारलोलो कुडीचो बोग. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगले, इस्रायल पोरजेक सांग, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. इजिप्तान तुमी एका कालार जियेल्ल्यात त्या लोकाची वा आतां हांव तुमकां वतलो त्या कानान गांवांतल्या लोकाची देख घेवं नाकात. व तांचे परी तुमी जीव नाकात. हांव तुमकां दिता त्या म्हज्या कायद्यांक पालो दियात. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांव तुमकां दाखयतां ती चाल आनी कायदे सांबाळात. हे परी तुमी तुमचो जीव राखतल्यात. हांव तो सर्वेस्पर. सर्वेस्परान हे नेम थारायले. तुमच्या सोयऱ्यां कडेन लिंगी एकवट करूं नाकात. तुमचे आवय कडेन तशें करून तुमच्या बापायक बेमान करूं नाकात. तुमचेच आवयक बेमान करूं नाकात. तुमच्या बापायच्या दुसऱ्या बायलां कडेन तशें करून तुमच्या बापायक बेमान करूं नाकात. तुमचे भयणी कडेन व तुमचे चवथी भयणी कडेन तशें करूं नाकात. एकाच घरांत व दुसऱ्या जाग्यार ती वयर सरली जाल्यार. तुमचे नाती कडेन तशें करूं नाकात. हो तुमकांच एक बेमान जातलो. तुमची ओद्दी भयण ही तुमचीच भयण. हिचे कडेन तशें करूं नाकात. तुमचे काकू कडेन व मावशे कडेन तशें करूं नाकात, कित्याक ती तुमच्याच मासा रक्ताची. तुमच्या तिवा मामाचे बायले कडेन तशें करूं नाकात. ही तुमची मावशी मामी. तुमचे सुने कडेन व तुमचे भावाचे बायले कडेन तशें करूं नाकात. जे बायले कडेन तुमी एकवट केल्लो तिचे धुवे व नाती कडेन तशें करूं नाकात. ही घडये तुमकां सोयरीं लागत आनी देखून एकदम वायट. तुमची बायल जिवी आसतना तुमचे बायलेचे भयणीक तुमची दुसरी बायल करून घेवं नाकात. अस्तोरेक म्हयन्याचें जाताना तिचे कुडीचो एकवट करूं नाकात, कित्याक रिती प्रमाणें ती अशुद्ध. दुसऱ्याचे बायले कडेन तशें करूं नाकात. हे जिशी रिती प्रमाणें तुमी अशुद्ध जातल्यात. मोलेक देवाची पुजा करच्याक तुमच्या भुरग्यांक सोडून दिवं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराक हो एक व्हड बेमान जातलो. दादल्या दायल्यान तशें करचें न्हय, हाचो देवाक कंटाळो येता. दादल्यान जावं बायलेन जनावरां कडेन तशें करचें न्हय. ही वखद कोणी तुमकां अशुद्ध करतली. असल्या कर्तुबां वशीं तुमी अशुद्ध जावचें न्हय. विदेशांनी आपणाकूच अशुद्ध करून घेतलां हांकां सर्वेस्पर गांवांतले भायर घालतलो आनी तांचो गांव तुमच्या ताब्यांत करतलो. आपल्या कर्तुबां वरवीं तांणी हो गांव अशुद्ध करून सोडलो. ह्या खातीर सर्वेस्पर तांकां खास लायता आनी हांगासरले धांवडायता. ह्या खातीर तुमी म्हज्यो विधी आनी नेम पाळचे आनी सगळे तुमी इस्रायल परजा जावं व तुमचे मोदें जियेतले परके ते जावं. देवाच्या सर्व उपदेशांक आनी फर्मोणांक घालते जावंक जाय. कित्याक तुमच्या आदींच्या ह्या देशांत रावपी लोकांनी हळशीक आदारून हो गांव अशुद्ध केलो ते परी तुमी करूंक फावना. आनी तेन्नाच हो गांव त्या लोकांक विट्टल्यो तसो तुमकां विट्टेवचो ना. कोणूय असल्यो वस्तू करता तो देवाचे पोजेंतलो जावचो ना. हें तुमी जाणत. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, हांव दितां त्या कायद्यांक खालतीं जायात आनी हांगा आदीं आसले त्या लोकां सारकीं जावन तुमकांच अशुद्ध करून घेवंक नाकात. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें.